आता गेली 4-5 वर्सां फक्त 15 MLD उदकाचो प्लांट जाता आमकां 1 वर उदक येता. आता असे प्रोजेक्ट व्हडले आयले जाल्यार तांकां 5 MLD उदक तांकां वतले, आमकां कितें उदक मेळटलें आनी लोकांनी कशें रावचें. हांव हांगा 74 पासून रावता. आमी सदांच उदकाक प्रॉब्लेम व्हडलो प्रॉब्लेम, आता गार्बेज प्रॉब्लेम, ट्रॅफिक प्रॉब्लेम हो सगळो प्रॉब्लेम आसा. तेन्ना पंचायतीन सेन्सिबल डिसिजन घेतलेले आसा तांचो रिजेक्ट करून, तेन्ना गव्हर्मेंटान ते अलाव करचे न्ही तांकां, अशें म्हजें मन. हांव नेहरू नगर रेजिडेंट असोसिएशनाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तुमकां सांगता की असे प्रोजेक्ट हांगा येवचे न्ही. आणि ह्यो मॅटर आमी आमच्या मिनिस्टरा कडेन पण व्हेल्लो आसा आणि सरपंचाक आमी कन्विन्स केल्ले आसा. तेन्ना आतां जे सरपंचान सांगलेले आसा वी आर फॉर. आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो माध्यम म्हणजे आयज जो पळय तुमी फाटल्यान पळयला आसतले JB रिलेटर्स यांच्यानी पंचायतीन एक फायल घातलेली आणि ती फायल जवळ जवळ 85 फ्लॅट्साची रेजिडेन्शियल कम कमर्शियल आणि तितून आमकां दिसून येयलें की जवळ जवळ FAR जो आसा तो फुडें 150 स्क्वेअर मीटर जो वाडयलेलो आसा. त्या प्रमाणे आमी TCP पंचायत बॉडीन एक रेझोल्युशन घेतलें आणि एक लेटर केलें TCP की बाबा 150 स्क्वेअर मीटर जो 80 स्क्वेअर मीटर जो पेनादर पंचायतीक FAR जो आसा तो 150 कसो. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां परत एक लेटर केलें की जे कितें आसा ते 150 स्क्वेअर मिटराचे. त्या प्रमाणे आमी हावजिंग बोर्डाक लेटर केलें की बाबा जेन्ना हो जो इन्स्टिट्यूशनल प्लॉट आसा तो तुम्ही कमर्शियला खातीर कित्याक अलॉट केला, जाल्यार तेंचेय आमकां एक लेटर येयलें की सेईंग दॅट की आमी तांकां हो ग्रांट केल्लो आसा म्हणून. त्याच्या नंतर आमी जे ग्रामसभेक एक सगळ्या ग्रामस्थांनी एक रिझोल्युशन घेतलेलें, जेन्ना व्हडले प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुम्ही लायटीच्या डिपार्टमेंटाक आणि उदकाच्या डिपार्टमेंटाक एक लेटर करचे आणि तेंचे कडेन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवची. त्या प्रमाणे आमी पंचायत बॉडीन लेटर केलें आणि उणें उणें म्हाका दिसता 1.5 म्हयनो जालो की तेंचे अजून आमकां कांय रिप्लाय येवंक ना. आणि 2 दिसां पयलीं जे JB रिलेटर्स आसा तेंच्यांनी एक आमकां पंचायतीक लेटर केलें सेईंग दॅट डीम फिट प्रोविजना प्रमाणे की तांकां हो जे कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा, जी फीज आसा ती घेवची आणि आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन अलॉट करचें. त्याच्या खातीर पंचायतीन जो प्रोजेक्ट जवळ जवळ 85 फ्लॅट तो आमी पंचायत बॉडीन डिसिजन घेतलें की तो रिजेक्ट करचो म्हणून. आणि त्या प्रमाणे आमी तो प्रोजेक्ट आतां रिजेक्ट केल्लो आसा. आणि आमी सगळे जाण जे ग्रामस्थ आसा तेंच्या कडेन आसा आणि 85 फ्लॅट्स प्लस कमर्शियल जो प्रोजेक्ट येता तो उणें उणें म्हाका दिसता एक गांव हांगर जातलो. आणि त्याच्या खातीर पेनादर पंचायत सदांच ग्रामस्थां कडेन आसता. आणि जेन्ना पोरवोडचो वाठार जेन्ना उदकाची आणि लायटीची जी समस्या आसा ती इतकी वाडटली कित्याक तांकां ऑलरेडी लेटर आयज दिल्लेलें ना की अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट. आणि हांगर पयलीं कमर्शियल ऑफिसां जी गव्हर्मेंटाची आसा तिवूय हांगर येयलेली आसा. तितून गार्बेज इश्यूज आसा तरी पण पेनादर पंचायत ती सांबाळून घेता. पण येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमकां हांगर पेनादर पंचायतीन नाका. आणि आमी सदांच ग्रामस्थांच्या जे लोकांच्या वांगडा आसतले येदो व्हडल्या प्रोजेक्टाक आमी विरोध करता. त्याच्या खातीर हो प्रोजेक्ट आमी आयज हांगर रिजेक्ट केल्लो आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.